The villagers of Anjuna Kaisua Panchayat have submitted a complaint to the Anjuna police, expressing concern over statements made by the individual in a recent public interview. The villagers say the statement have hurt their religious sentiments and misrepresented the belief of the community. The complaint urges the police to register a case under relevant sections of the law and calls for appropriate action against the person involved. The villagers have emphasized the importance of maintaining harmony between different communities in Anjuna Kaisua. आज आम्ही अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर जो रघु शेट्टी हा तेणे जो एक स्टेटमेंट केल्लो एका इंटरव्यून आमची जी ग्रामदेवी आसा देवी भूमिका हेच्या बद्दल ताका लागून आमी एक कंप्लेंट करपाक आज जेन्ना PI कडेन येयले आमी ऑलरेडी आमचो मेमोरेंडम आहा तो सबमीट केल्लो आहा पूण आजून तरी आमकां खंय अंजुना पुलीस स्टेशनाची सिरियसनेस दिसना. आमी तांकां 5 मेरेन टायम दिल्लो आसा. आमकां अशें कळ्ळां की ताका तेजे कडल्यान आजून तांकां रिस्पॉन्सूय कांय येवंक ना. अशें आमकां सांगून गेला की ताका फोन केलो पूण तेणें केन्ना येतलो आपूण कितें करतलो हेजो टायमिंगूय सांगूंक ना. तशेंच जेन्ना आमी PIक सांगलां की तेजेर FIR कर तें करपाक ते रेडी ना. हो विशय खंय तरी आमचो पर्सनल विशय ना. हो विशय आसा हो गांवचो विशय आसा आनी आमच्या ग्रामदेवीचो विशय आसा. सो हांव सगळ्या गांवकारां कडेन एक विनंती करता की आज 6 वरांचेर आमी सगळे जाण अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर परते एकदां येतले आनी PIक आमकां ही जाप विचारची पडटली बाबा ताका अरेस्ट आजून कित्याक करूंक ना. जर जायना जाल्यार फुडली कितें एक्शन आहा ती आमी हांगा येवन ठरोवया. सो सगळ्यां कडेन हांव एक विनंती करता की आज सांजचे 6 वरांचेर सगळ्या जाणांनी अंजुना पुलीस स्टेशनार जमपाचें. म्हजें नांव कार्लोस फर्नांडीस. हांव अंजुनचो. हो गांव आमचो ह्या लोकलांचो आनी खंय तरी हो एक मनीस येता आनी अंजुना हो स्टेटमेंट करता की बाबा आपणें ह्या देवस्थानान वचून प्रसाद घेतलो म्हणून जो आमी आमच्या पुर्वजांनी हांव क्रिस्तांव आनी हिंदून हें कांय करिना बट हो आमचो गांवकाराचो प्रश्न. आमच्या गांवांत हे डबल स्टोरेज आमच्या पुर्वजांनी सांगलेलें आहा बाबा तें केन्नाच जावचें ना. जें आमच्या भावान सांगलां की बाबा तुमी कितले जोडले बसून नाल्यार तुमी डबल स्टोरेज बांदून हेंच आमच्या पुर्वजांनी आमकांय सांगलेलें आसा. आनी हो डबल स्टोरेज डबल फ्लोर पळय जो आहा हो हेच्या फुडें जावचो ना आनी हेच्या पयलीं जावंक ना. आनी हे आमच्या गांवकाराचो इतलो स्ट्रॉंग बिलीव आहा की खंयसरूय वचून तूं अंजुनान पळयशी नाल्यार लोकलांनी डबल स्टोरेज बांदलेलें ना. तर आमचो एकूच मागणें आमच्या PIशीन आनी PIन आमची कामां हेच्या पयलीं बरे भशेन केल्ली आसा. तर ह्या मनशाक हाडून आमच्या पुलीस स्टेशनार पयलो हाडचो अरेस्ट करचो कित्याक तेणें जो स्टेटमेंट केला इट इज कंप्लिटली रॉंग आनी इट इज हर्टिंग द फूल सेंटिमेंट्स ऑफ आवर विलेज. सो आतां तुमचो डिमांड कितें की ताका अरेस्ट करचो फाल्यां येवन ताका आपोवन जर ताणें चूक मागली जाल्यार ना तेणें ताका पयलो अरेस्ट करचो. तेच्या उपरांत मागीर कितें PI करता पळय ते दुसरी गजाल बट पयलो ताका अरेस्ट करचो. सो समवेअर एवरीबडी हॅव टू नो दे शूड नॉट प्ले विथ अंजुनकार. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.